पास्काचो पांचवो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा पास्काच्या पांचव्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपां आमकां देवाचो मोग आमकां पेल्याचो मोग करूंक आपयता म्हणल्यार सत नियाळूंक उलो दिता. मोग देवातावन आरंभ जाता. देवाचो स्वभाव जावन आसा मोग, कित्याक देव जावन आसा मोग. मोग आमकां देवा थंय आनी एकामेका थंय एक करता. हें एक देणें आमी मोगान स्विकार करूंक आसा. आमी देवाचो मोग करतना आमी एकामेकाचो मोग करता. पेल्याचो मोग देवाच्या मोगाचें लक्षण. जेजू म्हणटा, हो म्हजो उपदेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवातावन उत्पन्न जाल्ल्या मोगान मनशाक ताच्या जिविताच्या अखेर म्हणसर देवा थंय एक जावन रावंक आदार दिवंक जाय. आमी करचें हर एक काम आनी सेवा देवाच्या मोगाक रुजवा दिवंक जाय. आमची जिणी देवाच्या मोगाक साक जावंक जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस दे सेल्स म्हणटा, मोवाच्या थेंब्यान सबार पिसोड्यांक आकर्शीत करूंक जाता, न्हय बॅरलभर विनाग्र्यान. आमी एकामेकाक आदार दिवच्या वरवीं, तांच्या कश्टांत आदार जावच्या वरवीं आनी तांच्या उल्याक कान दिवच्या वरवीं आमी लोकांक जिखूंक जाता. तर देवाचो मोग पेल्याच्या मोगान जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत पावल नव्या क्रिस्ती समुदायाक सुवार्ता परगट करच्या विशयांत आमी आयकता. क्रिस्तां विरोधी सावल क्रिस्ता साक्षी पावल जाता. तर कशें धर्मदूत पावल सर कश्टां मदें सुवार्ता परगटता म्हूण विवर्सूंचें हें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप जिवन जेजू मुखांत्र देव सगळें नवें करता म्हणलें भाग्यवंत जुवांव स्पश्ट करता. आपल्या दर्शनांत तो नवें जेरुसलेम पळयता आनी ह्या शहरांत साल्वार जाल्लीं सगळीं देवाच्या महिमेंत दादोशी जावन आसतलीं म्हणलें तो आमकां कळयता. तर क्रिस्तांव जिविताचें म्हत्व परगटचें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. भाग्यवंत जुवांव आयच्या सुवार्थेंत जेजू मोगाचो उपदेश दिवच्या विशयांत कळयता. आमी जेजूची देख आमच्या जिवितांत घेवन देवाच्या मोगाक आनी पेल्याच्या मोगाक पुरक जाल्लीं फळां दिवंक आपणे दिता. तर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक प्रेरण दिवची ही सुवार्ता आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा म्हणलें व्हड कुटुंब. चलोवन व्हरच्या सर धार्मीक आनी लायीक मुखेल्यांनी जेजूच्या मोगाचो संदेश बळादीकपणी परगटूंक तांकां तुजी बळादीक हातेरां कर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी स्वार्थी राजकीय चिंताप सांडून मोगाचें आनी अभिवृद्धीचें राज बांदून हाडूंक तांकां तुजे कुरपेचें बोळ लाभय म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या पिडेस्तांक सोंसणीकाय, प्रायेस्तांक सांगात आनी एकसुऱ्यांक आसरो लाभय. तांचें जिवीत तुज्या थंय एक जावन बरवशान जिवंक तांकां तुज्या ससायेन आनी घटायेन भर म्हूण मागता. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक मोगान आनी देवबिरांतीन भर. वडिलां थंय गौरवान, मोगान आनी विधेयपणान चलून बऱ्या फुडाराचे वाटेन चमकूंक गरजेचो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, जेजूच्या जिवनपणाच्या सुवाळ्यार आमी आसतना आमकां हर एकल्याक तुजो आशिर्वाद लाभय. तुजे सोडवणेचें फळ आमच्या वावराचेर, कुटुंबाचेर आनी आमच्या जिविताच्या हर एक मेटामेटांनी आमकां फावो कर म्हूण मागता.